ही म्हापशेची तार रिवर हे तार रिवर बस्तोडा पंचायतीच्या एरियन पडटा आणि हे जो रिवर आहा पळय ती सगळं भितर गाळ भरला आणि दुसरें उदक हे सगळं पोल्युटेड जालां आणि त्या खातीर तेचेर एक्शन घेवचें हें जाल्लें आनी त्या प्रमाणे आयज हळदोणा आमदार ग्लॅन टिकलो ह्याच्या सहकार्यान हांगासर OWRDच्या थ्रू हो गाळ काडपाचो हा सादारण 43 lakhs रुपया हांगासर खर्च जातले। हे काम म्हाका दिसता खुबशे बरें पडटलें कित्याक तरेतरेचे हांगा विसर्जनां फेस्टिवलाच्या टायमार हांगा जाता आनी एक पवित्र जागो कसो सो हो जागो बरो लीप रावतलो आनी 480 मिटर्स अशें काम हे काम जे फ्लडिंग जाता मान्सुनान तशेंच बाकीचे तरेतरेचे अडचणी ज्यो आसा हांगा त्यो पयस जातल्यो। हांव आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा। जेई हा परेश बाब ताणें लक्ष घालचें आनी बऱ्यांतलें बरें काम आमकां करून दिवचें। थँक्यू।